नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। गोयभर उटंगार, गावचे गाव, लोकवस्ती, रस्ते, गाडयो, ट्रान्सफॉर्मर, बार्देश दिवचले बचाव मोहिमो, दोग व्हावले, गोरवांचे हाल, अरिष्ट कल्पने भायर, दूध फळभाज्येची इमर्जन्सी, अरिष्ट व्यवस्थापन, ZAO वरवी बुट्टी हुवाराच्या लुकसाणीचो सर्वे, कंपन्यांची CSR, CM रिलीफ फंडा खाला आधार, आमदार मंत्री तयार, मुख्यमंत्री म्हणतात 3 दिसांत परिस्थिती जाग्यार। बीजेपीत गेल्ल्या 10 आमदारांक अपात्र करात, काँग्रेसीची सभापती मुखार याचिका, सभापती निकालाक टाइम काडटा आसत जाल्यार काँग्रेसीची हायकोर्टात वचपाची तयारी। ब्लॅक येलो उपरांत दक्षिणेतल्यो टुरिस्ट टॅक्सी शुक्रार सावन रस्त्यार, उत्तरेतल्यांचे कांकूट चालूच, दक्षिणवाले मेळे मुख्यमंत्र्यांक बसके उपरांत दक्षिणवाल्यांचो संप फाटी। गोयभर उटंगारान लोकजीण विस्कळीत, अरिश्ट कल्पने भायर, कितल्याशेच गांवचे गांव उदका पोना, तिळारी धरणाची 4 दारां उक्ती केल्ल्यान साळ धरून बार्देसाच्या रेवोडा कामुर्ले गांवामेरेन मोठो फटको। 70त बुट्टी आनी हुवार, 2 जाण व्हावले, एकलो करंजाळे मिरामारचो जांबोडी गाडये सयत व्हावलो, दुसरो दरोडे 70, घरांक कोसळ्ळी, रस्त्यार गाडयांचेर झाडां, अनमोड आंबोले आनी चोरला घाटे येरादारीक जवळ जवळ बंद। गोंयांत दूध फळभाज्येची इमर्जन्सी, 10 दिसांत 32 इंच उटंगार, एकूण 103 इंच पार। फ्लड हे नॅचरल आणि जेन्ना वर तिराळीक जास्ती पावस पडला पण तेंच्यांनी थोडें पाणी सोडलां आणि हे पाणी म्हाका दिसता आमच्या लायफान पयलेच फावट इतकें पळयता आणि हे मातशे दिसाचे जाल्या कारणान थोड्यो ट्रेजेडी वाटावली आणि लोक शादूर जावन लोकांनी आपापले स्वताच्या हेजेर आपूण ऑटोमॅटीक शिफ्ट जाले। सरकाराक पासून ते त्रास दिवना आणि लोक समजूत काय असल्या कारणान लोकांनी सगळ्यांनी जे नैसर्गिक जालां हें पळोवनूच लोकांनी आपल्या हितून मानून घेतलें। आता आमकां रेस्क्यू ऑपरेशनाक येतना आमकां वाटेर झाडाची तोडां बीन आसलेली तिवूय आमकां काडपाची पडली, कित्याक येवपाक झाडां पडलेली डिफिकल्ट आसलेली येवपाक, सो ती कटींग करून मागीर आमी येयले। कितल्या जाणांक रेस्क्यू केले? पेडणे एरियेक 29 लोकांक रेस्क्यू केल्यात आणि जनावरांय भितर थोडी आहात आणि बार्देसान 12 जाणांक रेस्क्यू केल्या। एक सामकी भितर एक जाणटी बायल आहा एकदम चड, तिकाय रेस्क्यू केल्या आणि बाकी कोण कोण वर्कर आशिल्ले रिजनल पब्लीक आशिल्ले। आमी कालच्यान पयरच्यान काम चालू आहा, पयर महाराष्ट्रानूय गेल्यात दोडामार्ग तालुक्यान आणि काल राती पेडणे तालुक्यान गेल्यात। पेडणे तालुक्यान 29 लोकांक फायर ब्रिगेड आणि डिस्ट्रिक्टच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून दोगांनी टीम वर्क करून रेस्क्यू केल्यात। थंय गव्हर्मेंटाचे ऑफिसरूय आसलेले, पुलीस लोकूय आसलेले, पुलिसांनी सपोर्ट केला आमकां, मागीर डेप्युटी डायरेक्टरूय आशिल्लो, मागीर आमचे फायर ऑफिसरूय आसलेले बस्को फेराव, मागीर परब साहेब आशिल्लो, पण ते आतां दुसरे एरियेक उरले आणि आमी आतां हांकां रेस्क्यू करून हे साठी घातले की साठी हाडपाक बरें पडटा, सेफ सारको आपल्या लोकेशन लागीं आसलेलें म्हणून हे साठी घातल्या। हेची मेळ्ळ्या शिवाय हे जावचें ना, कित्याक लोकांचे सगळे साहित्य सामान जे कितें आहा पळय न्हू ते सगळे हे पाणया खाला गेल्लेले आसा आणि टोटल हे आमचे आतां शेजार गांव आमचो आहा पळय जुये, हे जुये जे राण्याचे जुये म्हणटा पळय ते टोटल बुडलेले आसा उदकांत आणि त्या लोकांक शिफ्ट केल्लेले आहा सगळे। आणि दुसरे आमचे नादोडा गांव आसा तो सुद्धा गांव एक कंप्लीट बुडलेलो आसा। हे सायडीन आमच्या कोलवाळ गांव आसा तो सुद्धा बुडलेलो आसा। फुडल्या गांवाचे आमकां अजून कितें स्टेटस खबर ना, पण आमच्या रेवाड्या गांवाचो फूल स्टेटस आसा, झाडां पडले, लायट ना आतां 2 दीस जाले आमकां। ते आज हे सगळे उदक भरला त्या भाटान, तो श्रीकृष्णा पटेकर त्याच्या घरान उदक भरला सगळे, तेका जी वाड आसा जो एंट्रन्स आसा तितूनच उदक भरला, इतले जे उदक भरला की माथ्या वयर आसा उदक आणि आयज सारकें तेका बरें लुकसाण, व्हडलें लुकसाण, त्या घरा पासून तेचो स्वताचो संपर्क तुटला सारको जो आसा। त्यांनी सगळी पाहणी केली आसा आणि त्यांनी आमकां आश्वासन दिलें आसा की जी कितें कोणाची नुकसान भरपाई आसा आणि जे कितें कोणाची कितें डॅमेज जाल्ली आसा ते बापूर सगळ्यांचे कन्सिडर करता। त्याच बरोबर आमचे जे व्हडलेबल स्पीकर आसा ते काल सांच्यान सगळे हेचे पाहणी करून आनी पुराय एक 10-12 घरांक शिफ्ट करचे पडल्या
पेडण्या तालुक्यांतल्यान एक 10-12 घरांक शिफ्ट करचे पडल्यात. अशा पद्दतीत पेडण्या, बार्देश आनी बिचोले तालुका ह्या लोकांक सफर जाला. आमकां कळटा पण त्याची सगळी व्यवस्था ही आमची अंडर डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार सगळी व्यवस्था सगळे जाण काळजी घेत आसा. उरलेल्या लोकांक जर शिफ्ट करचे पडले आसत जाल्यार तशें आमचें प्रोविजन आसा सगळ्यांचे शिफ्ट करपाचें किंवा सगळ्यांक रेस्क्यू स्क्वॉड हाडून तांची व्यवस्थीत व्यवस्था करपाची ही व्यवस्था आमी ऑलरेडी करूंक लायल्या. देवळान दोगांय उदक गेलां. मोठ्या प्रमाणात तिराळी धरणाचो फ्लो जो आहा खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. ताणी चारूय दरवाजे सोडल्या कारणान ताका पर्याय नाशिल्लो. उदकाची पातळी ही तिराळी धरणाची खूब मोठी वाडल्या आणि पावसूय चालूच आसा पूण कांयच ऑप्शन ना कसो जाला. घरान इतले उदक, सगळे इक्विपमेंट्स आमचे फ्रीज, टीव्ही सगळें वेस्ट. वॉशिंग मशीन बी पडो नाशिल्लें. राती मागीर तुमी कितें केलें म्हणजे? राती आमकां शिफ्ट करचें पडलें हांगच्यान लोकांगेर कोणागेर वचून रावले बीन. अशें म्हणजे स्पेसिफाय करूंक शकना कोणागेर अशें सगळे जाण हांगासर कोणूच नाशिल्ले, फूल खाली गेल्ले. खरेंच बरें काम करतात. खूप बेस्ट काम केले सर. फायराचे नंबर 1 आम्ही फोन करतो जे पावले एक वरा भितर सांगून दवरलेलं न्ही. आम्ही तांकां सांगले येवपाक वाडना, कशें तरी तुजे ओडीपी हाडूची पडटली तेन्नाच येवंक मेळटले. ते लोक फसले, चिपवा लोक फसले. केन्ना हांगा हाडल्या? कितल्यांक हाडल्या? 3 हाडल्या. कशी हाडली तुमकां मागीर? होडयेन. आणि कितके घरातली लोकां आसात? 4 घरातली. ती म्हापसा गेल्या आता थोडी त्यांचे अख्खे घर बुडले. आता तुमच्या जेवणाची म्हणजे किती व्यवस्था हांगा केल्या त्यांच्यानी पंचायतीसून केल्या. खंयसर पडटा आमचे कसरवंडे पडटा हांगा आनी आमी बैलपार वाडो बैलपार. कितली जाणां सगळी लोकां आसा? सध्या आमी 16 जाणां आसा. 16 जाणां आसा. कळडुका आनी जो एकरीचो फ्लड जायला सगळें उदक तिळारीचें आमच्या मतदारसंघात घुसलें. आनी म्हाका दिसता इतलें लॉस आनी केन्नाच जावं ना. राती आमी एकच आव्हान केलें लोकांक की जाता तितले लोकांक वाचया म्हणून. आनी त्या प्रमाणे म्हाज्या मतदारसंघात सगळे लोक एकवट जाले. हें एक सगळ्यांची एक आपुलकी. दुश्मन आनी वो कोण पळयनासतना एकट्याक कसो साल्वार करपाचो आनी कशें आमची घरदारां साल्वार करपाची तेजे खातीर सगळे रातभर करपाचो आमी प्रयत्न करतात. मतदारसंघय आमचो प्रयत्न करता. आमी सगळे ऑफिसर आनी आमी धरून तें काम जाता तितलो प्रयत्न करतात. पण हें लुकसाण येदे व्हडलें आयल्या ती सहन करपाची ताकद लोकांनी दवरची. हां बांय कोसळिल्ली, ठिबक मशीन थंयसर पंप आहा आनी गवता ती नाशाडी सगळं गोरांक खाण. आनी गोरवांय भितर आसलेली? गोरवां भितर ती रातच्या आमी 11 भायर काडली. पाणी भरला तेव्हा. सकाळी 6:30 वाजता गाड्यान उडयल्या. साधारण कितले नुकसान झाले असतले? आता तुमका आता कळना. ते पत्रे बघा, ते नळे 8 पाटणाळे 20-25 नळे आणि तो उपयोग केली तो पत्र आणि ते तितके पत्रे. सकाळी 6:30 झाले म्हणजे वारो व्हडलो येयलो. 6:30 आज सकाळी 7:30 वरांचेर स्वप्नील नायक हेणी आमकां फोन केलो की उसगांव मेस्तवाडा आनी मेटी 3 ह्या रस्त्याचेर फूल उदक भरलेलें आसा आनी थंय स्कुलाची भुरगीं आनी बाकीचे लोक ट्रॅप जाल्ले आसा, स्टक जाल्ले आसा. इमिजिएटली आमी आमची स्विफ्ट वॉटर फ्लड रेस्क्यू टीम घेवन पॉयंटाचेर पावले आनी जी स्टुडंट्स रावल्ली एग्जामी खातीर तांकां सेफली आमी मेटीवाडा टू मेस्तवाडा शिफ्ट केली आनी तांकां सेफली जे स्कुलान वचपा खातीर ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड केला. सो आनीक कितें मेजर फ्लडिंग सिच्युएशन अजून आसा फोंड्यान? सद्या उदक आहा ती लेवल देंवयल्ली आसा पूण कंटिन्युअस जर पावस पडलो ती हें परत वाडपाची शक्यताय आसा. सो आमी ऑलरेडी हेका डील करपा खातीर आमची फूल टीम आमची रेडी आसा. सो आनी आयज मेजर कितें कॉल्स आसा? मेजर फोंड्यान खूब जाग्यार फोंड्यान शिरोडा, बोरी, मडकय हे भागांनी झाडां पडिल्लीं आसा. ती ऑलरेडी आमचो स्टाफ क्लियरिंग करपाक पॉयंटाचेर आसा. ऑगस्ट महिन्याचे 1 तारीख ते आज मेरेन फाटल्या 8 दिसान 102.24 इंच पावस पडला. सगळ्यान चड वाळपय जाल्यार सगळ्यान कमी काणकोणा. बट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फ्रॉम
1st August to 8th August. The actually normal rainfall of this 1st to 8th August is 702.5 mm. Out of this 702.5 mm, we have already received from 1st to 8th August, which is 73.1% of 702.5 mm rainfall. Basically, last year as on date, means basically on 8th August last year, we have received 74.9 inches of rainfall, but as on today, we have received 102.24 inch of rainfall. The normal rainfall of this season is 116 inch. It means only 14 inches are required to fulfill the normal of this monsoon season. उटंगराच्या पावसाचो गोवा डेरीकूय फटको. गोयचे दूध कलेक्शनूय पडले आनी भायल्यांतल्यान येवपी दूदूय बंद जाला. गोवा डेरी जवळ जवळ 70,000 लिटर दूध सेल करताली मार्केटान. आतां अशी परिस्थिती आहा दूध शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान जवळ जवळ 12 ते 15,000 भितर हो फटको बसलो आसा. आमगे गोंयांतली लोकल प्रोक्युरमेंट आसा तें नियरली 60,000 वयर आसलें. जेणे करून पावस पडल्या कारणान ते लोकांक गोट्यां उदक भरलें आनी लोकांक त्रास जाले. तेणे करून लोकांक गायी दुधाक कमी येयलें आनी तें आतां जालें एक अरावंड 55 ते 60,000 भितर आसा. आनी आमकां जें भायलें दूध गोवा डेरी येतालें तें गोकुळा कडच्यान तेंय आतां येयना म्हणून आमकां गोवा डेरी एक मोठो प्रॉब्लेम. तरी आसतना आमी गोंयांत आमचें दूध जें कलेक्शन जाता तें आमी पावयता तर तें आमचे पर्यंत तें पावना. सगळे लोकांक पावना. आमगे सेल आसता 70,000 आसा आनी आमकां लागता दूध आमगे प्रोक्युरमेंट आसा तें 60,000 जाता. 10,000 लिटर दूध आमकां शॉर्टेज जाता. पावसान 2 जाण भावले. एकलो करंजाळे मिरामारचो जाल्यार दुसरो देरोडे सत्तरीचो. देरोडे सत्तरीचो संतोष कृष्णा चोर्लेकर रातीसावन बेपत्ता आसा. उदकाकडे फकाणां करची न्ही म्हणून मुख्यमंत्र्याचें आव्हान. आत्तां मेळिल्ल्या न्यूजा प्रमाणे हांवें म्हणटलें की जिवीत हानी जावंक ना, पण आत्तां जो जांबोटी जो एक इन्सिडंट जालो ते आमच्या करंजाळेंतलो एकटो मनीस 4 व्हिलरांतल्यान वतना इज वॉश आउट जाला. एकटोच गाडयेन आशिल्लो. तेजी गाडी जी आसा एक जांबोटी कर्नाटक. आमी कर्नाटकाच्या पुलिसा कडेन ऑलरेडी उलोवपाक सुरवात केली. त्यांनी नाका आसतना गाडी घातली. खरें म्हणजे उदकूय मोठ्या प्रमाणात आसलें. वॉश आउट जावन गेलो. त्या खातीर म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा किंवा खंयसरूच कोणी डेरिंग करचें न्ही आनी उदकान गाडी तर बिलकूल घालचें न्ही अशी म्हजी रिक्वेस्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अरिश्ट वेवस्थापन आनी ZAO वरवीं बुट्टी आनी हुंवाराच्या लुकसाणीचो सर्वे जातलो. कंपन्यांची CSR CM रिलीफ फंडा खाला लोकांक पुनर्वसणुकेक आदार करपाचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें उतर. आमदार मंत्री पगारांतल्यान फंड उबो करूंक तयार. शेनवारा सांजे मेरेन हीच परिस्थिती. अफवा पातलावच्यो न्हय आनी तांचेर विश्वास दवरचो न्हय म्हण मुख्यमंत्र्यांचो उलो. 3 दिसांत खंय परिस्थिती जाग्यार येतली. तिळारी धरणाचे उदक सोडपाचें आसता तेन्ना ॲटलिस्ट 2 days इन एडवान्स त्या ऑफिसरांनी कळोवचें जेणे करून हे सडनली जे फ्लड येता हे फ्लड येवचे ना. नॅशनल डिझास्टरचे रेस्क्यू फोर्स जो आसा ते सध्या स्पेशलायज्ड ऑपरेशन्साक गोंयांत सध्या प्लेस करपाची गरज आसा काय ना हे सीएमान पळोवपाची गरज आसा. कित्याक NDRF भरपूर पावस झडल्या कारणान मॅक्झिमम शेती भागाक लुकसाण जाल्ले कडेन आसा. 1 म्हयनो 15 दिसां भितर 163 इंचीस पावस जालो, वीच इज ऑलमोस्ट 25% चड पावस जो आसा हो ऑलरेडी जाल्लो आसा. इब्रामपूर, पेडण्यांतले इब्रामपूर आनी बार्देशांतले रेवाड्या आनी कामुर्ले. ओके, इब्रामपूर आनी बैलापूर पेडण्यांतलो हो कंप्लीट शापोरा नदीचो जो भाग आसा ह्या भागात सगळी वॉटर लेवल जी आसा ती वाडलेली आसा. आनी वॉटर लेवल तिराळीचें उदक जें आसा हें खूब मोठ्या प्रमाणात थंयसरूय पावस पडटा. ताच्या खातीर तेंच्यांनी आपल्यो सगळ्यो गेट्स ह्यो ओपन केल्या. ऑलमोस्ट साळांतलीं 2 देवळां हितून 4 फूट उदक आसा. तेंचो कंप्लिटली भुमिकेचें देवूळ तर ताचें कंप्लिटली बुडलां. ते लोक म्हणजे थोडे लोक हट्टीपणा करता ना आमी रावतले हांगासर मागीर पळयता. ही खंयसरूच म्हाका दिसता कोणीच पुराय म्हणजे हांव सगळ्या लोकांकूय सांगूंक इच्छिता बरेचशे कडेन रस्त्याचेर मोठ्या प्रमाणात उदक आसा. गाडयो कोणी घालच्यो न्ही. म्हणजे आपूण काडटलो आपल्या गॅरंटी आसा ह्या हातूंतल्यान गाडी उदकान तर कोणीच घालची न्ही. म्हणजे भात शेती जी आसली पुराय हे गेल्ल्या कारणान तेजो मेजर लॉस जाला. त्या ती जेंका लॉस जाला तो ऑलरेडी हांवें सर्वे करपाक डेप्युटी कलेक्टर हांकां सर्वे करपाक लायल्या
अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट आणि अंडर CM रिलीफ फंड ह्या सगळ्यांक आमच्यान जी शक्य आहा तितकी मदत ही आमी करता. दूध म्हण भाजी ही येवपाकूय थोडोसो प्रॉब्लेम जाला, त्या खातीर आमी गोंयकार सदांच दुसऱ्यांचेर जे डिपेंड रावता, अशा सिच्युएशन जालें की आमकां ते प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. CM आणि रिलीफ फंड बरें आसा. आय वूड ओनली सजेस्ट एडिशनली जाता जाल्यार ड्रोन इमेजिंग आणि ड्रोन सगळे व्हिडिओज काढून घे फ्रॉम द टॉप अँड आस्क फ्रॉम द सेंटर सम पॅकेज. हांव करून घेता. साखळे वर्साच्या वर्सा फ्लडिंग जातलें. आमी फ्लड कंट्रोल स्कीम केली थंय. आतां फ्लडिंग जायना. तशें खंय खंय जर अशें फ्लडिंग जाता जाल्यार कायंडली टेक प्रिकॉशन्स अँड टेक द मेजर्स दॅट आर रिक्वायर्ड. All the members of this August House to contribute something to the Chief Minister Relief Fund, and I am giving my last 3 months salary of 5 lakhs to Chief Minister Relief Fund by tomorrow. बीजेपीत गेल्ल्या काँग्रेसीतल्या 10 आमदारांक अपात्र करात म्हण काँग्रेसीची सभापती मुखार याचिका. सभापतीन ही याचिका बेगोबेग निकालांत काडची. याचिकेचो निकाल लागमेरेन 10 फुटीर आमदारांचो मतदानाचो अधिकार सस्पेंड करचो म्हण काँग्रेस मागता. सभापती निकालाक कळाव काडटा आसत जाल्यार काँग्रेसीची हायकोर्टात वचपाची तयारी. काँग्रेसीक सभापती पाटणेकार मेळूंक नाशिल्ल्यान तांणी सभापतीच्या ऑफिसात ही याचिका इन्वर्ट केली. बरोबर काँग्रेसीचो आदोगाद आशिल्लो. मर्जर केल्याक, इनवॅलिड मर्जर केल्याक तांकां सगळ्यांक डिस्क्वॉलिफाय करपाचे आनी जो मेरेन पिटिशनाचेर फायनल हें जायना, ऑर्डर येना, त्या म्हणसर तांकां आमदार म्हणून काम करपाक बंद करचें, रिस्ट्रेन करचें आनी तांकां कसलेंच कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन और एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट घेवपाक आमी बंद करचें. हें आमचो प्रेयर आसा. Now the question here is the legitimacy of this government. So it is in the interest of this government as well as the speaker, it is in the interest of Goa that the speaker should decide this expeditiously. So we can also approach the High Court for an expeditious decision in this matter. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि विजय शिरीष कुंकळकार. ब्लॅक येलो टॅक्सी उपरांत दक्षिण गोंयच्या टॅक्सीवाले टॅक्सी रस्त्यार हाडूंक तयार. उत्तरेंतल्यांचे मात कांकूच चालूच. काल येलो ब्लॅकवाले आनी बेरेस्तारा दक्षिणचे टॅक्सीवाले रस्त्यार देवंक तयार जाले. दक्षिणचे टॅक्सीवाले चर्चिल आनी आलेक्साक घेवन मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. बसके उपरांत संप फाटी. सीएमाच्या उतरार पातयेवन टॅक्सी परत सुरू करपाचें थारलां. गोवा मायल्साक हॉटेलांनी ड्रॉप दिवंक मेळटले. थंय स्टॉप मेळचे ना. हॉटेलांचे पॅसेंजरूय मेळचे ना. मेंबर साउथ गोवा आनी आज आमकां ही मिटींग चर्चिलान सीएमा बरें अपॉइंटमेंट दिल्ली. ती आयची मिटींग एकदम फ्रुटफूट गेली आनी आमी चर्चिलाक आनी आयचे हॉनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा तेका तेजे विश्वासून आमी तेका थँक्यू म्हणटाय. ड्रॉप ना स्टँड ना. पावचे आयला ड्रॉप केला वचपाचें. ड्रॉप ना. ते इन्शुरन्स दिला सीएमान. तेमी ड्रॉप करपाचें वचपाचें. तेगे ते प्रॉब्लेम ना. सो तेंगेले हॉटेलांत लोक ते मरपा जायना. ते लोकां लागून दिले आनी लोकां लागून बऱ्या पडटा लोकां ते करती. ते हॉटेलांतल्यान जर कोणी गोवा मायल्स बुक केली जाल्यार तेका ना 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 गोवा मायल्स बुक करपाक जायना. तो कोतलो सीएम कोतलो. हाय त्या सांगना सीएम कोतलो. त्या सीएम कोतलो. की आमगे इशू हा गोंयकारांक सांबाळपाचो. चीफ मिनिस्टर अंडरस्टूड कॅपिंगाचे इशू पासून हांवें सांगला टॅक्सीज कॅप करुया. डिमांड तोच न्हू. ॲप स्क्रॅप करप. ॲप स्क्रॅप. नॉर्थ गोवाचो टोटल डिमांड ॲप स्क्रॅप. ओन ॲप करपाक तुमकां तयारी आसा. ना आमी मिटर घालपाक रेडी आसा. त्यो आमी रेटी कितें आहा त्यो आमी डिसायड बसून रेटी कितें आहा त्यो फिक्स करून एज पर गॅजेट रेटी आहा. एज पर द गॅजेट रेट आहा 14तली ती रेट आनी आतां गोवा मायल्स चलता तेजी व्हेरी इक्वल ना. आमकां मिटर परवडटा पण हे परवडना. आज आमकां रेट सुद्दां जो दिल्लो आहा पळय वो गॅजेटेड रेट आहा. वो सरकार मान्य प्राप्तता जाल्ली आहा हेका. पूण गोवा मायल्साक पळय रेट दिल्लो आहा ताका मान्यता आहा. तो गोवा ट्युरिझमान रेट दिल्ले आहा. 70, 80 जाल्ले आसा. हे गोवा मायल्साक जावं एपाचेर गाडी चलोवंक शकना. कित्याक ते जाणटे जाल्ले म्हातारे जाल्ले आहा ते आपूण 1-2-4 वरां रावतले. एक भाडें आहा ते मारतले आनी आपूण घरा येतले. पूण जर तर हे एपार आनी तर गोवा मायल्साक जॉयन जाले नाल्यार ते हांगासून तर एअरपोर्ट गेले. एअरपोर्टसून काणकोण फोंड्या गेले ते आख्खो दीस थंय उरतले. ते घरा पावचे ना. तेका लागून हे आमकां एप बेस म्हणटा पळय ते आनी गोवा मायल्स नाका. फाल्यां आमी मिटींग घेतले फाल्यां आनी मिटींग आमच्या मेंबरांक विचारून मागीर फाल्यां कितें चालू करपाचें ना करपाचें डिसिजन. सीएम मेळोंक ना.
सीएम मेवळा पूण आमी फाल्यां कितें तें तुमकां सांगता कितें आमचें पूण आतां स्ट्रायक कंटिन्यू आसतलो तुमचो आमचो कंटिन्यू आसतलो. कांय गजाली लोकांच्या बऱ्याचो विचार करून आउटसोर्स करच्योच पडटात. प्रधानमंत्री मोदी सुद्दां खंय हेच सांगता. जीएमसींतली सर्वंट अटेंडंट सर्व्हिस आउटसोर्स करपाचे आरोग्य मंत्री विश्वजिताचे शिनाल. जीएमसींतले सर्वंट अटेंडंट खंय सारकें काम करिनात. विश्वजितान फोंड्यां नव्या आयडी हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. बरोबर रवी आशिल्लो. रवीन फोंडेच्या नव्या आयडी हॉस्पिटलाच्या कारभाराचो विशय विधानसभेत काडल्या उपरांत आरोग्य मंत्री थंयची परिस्थिती पळोवंक पावलो. विश्वजितान अधिवेशन चालू आसतनाच पळोवणी करपाचें उतर दिल्लें. जीएमसींतले सर्वंट अटेंडंट सर्व्हिसींचेरूय विश्वजीत उलोवन गेलो. ओपनली सांगता गोवा मेडिकल कॉलेजान गेल्यार आमचे सर्वंट अटेंडंट जे आहा ते योग्य तरेन काम करिना. पेशंट अर्दवट सोडून ते गायब जाता. म्हणून आमी ते फेसिलिटी बी एक वेगळे प्रोफेशनली चलोवपाचो आमचो प्रयत्न. आमी जेन्ना केन्ना केन्ना प्रेसान वयता की आउटसोर्स कांय गोश्टी आउटसोर्स करपाची गरज आहा. प्रधानमंत्री म्हणटा की कांय गोश्टी आउटसोर्स करूंकूच जाय, कांय गोश्टी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप जो पर्यंत आमी गोंयचो इंट्रस्ट आनी लोकांचो इंट्रस्ट ट्रान्सपरंटली सांबाळूंक शकता आनी बरी पैकी सेवा दिवंक शकता म्हाका दिसना तेज्यान काय. हांवें पयर बी तांकां खबर आहा, हांवें एसेंब्लीन सांगलां की हांव ट्रान्सपरंटली करतलो कितें करूंक जाय तें. कांयच म्हाजें पर्सनल इंट्रस्ट नासतना आमकां लोकांचेर लक्ष दवरपाची गरज आहा. जीएमसी आतां आमकां आनी एक मातशें हें केले नंतर ते सायडीन लोड हांगासर येवपाचें मडगांव तें जातकीर म्हाका दिसता हांगासर लोड कमी जातलो. जीएमसीचे लोड कमी जातलो. एक्सिडेंटल डेथ जे आसा कमी जातले. हे सगळे तरेचे काळजी आमच्या मंत्र्यान विश्वजितान गेला हेल्थ मिनिस्टरान हें घेतलां आनी तें लक्ष आनी बरे तरेन सोय जावची पण पेशंटाची ही तेजी हें आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमाच्या भायर सरकारी मल्टीपर्पज हायर सेकंडरी आनी कॉमर्स कॉलेजी खातीर प्रस्तावित ग्राउंड उबारूंक मार्ग मेकळो. आदलो क्रिकेटर हेमंत आंगलेन त्या सुवातेर ग्राउंड बांदचो न्हय म्हण याचिका केल्ली. कोर्टान सुनावणे उपरांत बांदकामा वयली स्थगिती काडली. आदलो रणजी प्लेयर हेमंत आंगलेन फातोड्ड्या सरकारी मल्टीपर्पज हायर सेकंडरी आनी कॉमर्स कॉलेजीच्या प्रस्तावित ग्राउंडा आड हायकोर्टात जनहीत याचिका घाल्ली. फातोड्डा आनी मडगांवकारांक हो ग्राउंड बांदल्यार त्रास जातलो. 20 वर्सां फाटीं खासदार निधींतल्यान तयार केल्लो जॉगिंग ट्रॅक वापरूंक मेळचो ना म्हूण आंगलेचो आर्ग्युमेंट. निर्णायक सुनावणेत सरकारान याचिकादाराच्या युक्तिवादा आड आर्ग्युमेंट घाले ते अशे. याचिकादारान वैयक्तीक हेतान जनहीत याचिका घाल्या. याचिकादार हेमंत आंगले त्या ग्राउंडाचेर पर्सनल कोचिंग दिता. शाळा कॉलेजी खातीर ग्राउंड बांदूनय कितलीशीच सुवात उरता. ते सुवातीत क्रिकेट आनी फुटबॉल ग्राउंड करूं येता. जॉगिंग ट्रॅकार बारीकसो बदल करून तो सांबाळटले. हे विशीं सिव्हील केसीची म्हायती याचिकादारान हायकोर्टा कडच्यान लिपयल्या. हायकोर्टान आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हेमंत आंगलेची याचिका निकालात काडली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. गोवा चॅलेंजर्स अल्टिमेट टेबल टेनिस सीझन 3च्या सेमी फायनलीत पावले. राती जाल्ल्या तांच्या निमण्या लीग मॅचीत गोवा चॅलेंजर्सान पुणेरी पलटण टेबल टेनिस टीमीक 11-4 गेमींनी हारयले. अंदू पयल्याच खेप गोवा चॅलेंजर्स टीम अल्टिमेट टेबल टेनिसांत वांटेकार जाला. देंपो उद्देग समूहाचे चेअरमॅन श्रीनिवास देंपोन गोवा चॅलेंजर्स टीम घेतल्या. श्रीनिवास देंपो राती नवी दिल्लीत जाल्ल्या मॅचीक आशिल्लो. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.